नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बुधवारा आणि बिरेस्तारा जावपा आशिल्ले भारत बंदाक कामगार संघटना तयार। कदंबा बंद, सरकारान केली खाजगी बसींची व्यवस्था। बँकाचे व्यवहारही 2 दीस बंद, सरकारान केलो एस्मा लागू। खणीचेर निंबून आशिल्ल्या रिणाचे कळंतराची फेररचना करपाचेर अर्थ मंत्रालय रिझर्व्ह बँकेकडेन उलोवपाचे प्रधानमंत्र्याचे गोयचे शिष्टमंडळाक उतर। अटीचेर डंप निर्गत करूंक दिवपाचो जावं येता विचार। लुझोफोनियाचे कोफुसावांत काँग्रेस श्रीपाद नायकाचे फाटल्यान। श्रीपादाक उक्तायलो जाहीर तेंको। काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकार बहुजन समाजात घालता फूट। श्रीपाद मुख्यमंत्री असल्यार परिस्थिती वेगळीच आसपाची। कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांचे हाफ तिकेट आंदोलन मडगावात तापले। भुरग्यांनी प्रायव्हेट बसी आडायल्यो म्हणून चाळवल्ल्या कंडक्टरांनी कदंबा आणि हायवे आडायलो। हायवे ट्रॅफिक वरभर जॅम, भुरग्यांक पोलिसांनी व्हेले धरून। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयली शिवजयंती। फर्मागुडयेर मुखेल सुवाळो। मडगावात दवरले हाऊसिंग बोर्डात शिवजयंती वयल्यान वातावरण तापले। पार्कांतल्यान पुतळो हालोवचो म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश। आणि खेळांत 45वी राज्य एथलेटिक सर्तीत विक्रमी प्रतिसाद। 1,500 वांटेकारांचो विक्रम। अनिक नाईक, तन्वी वरगांवकार परजळणी। खबरो विस्तारान। बुधवारा आणि बिरेस्तारा जावपा आशिल्ले भारत बंदाचे तयारीक कामगार संघटना लागल्यात। फुडले 2 दीस अर्थीक व्यवहार जावंक शकचे ना अश्यो नोटीसी बँकांनी गिरायकां खातीर लायल्यात। कदंबाचे कर्मचारी संपार वचपाचे तयारीत आशिल्ल्यान कदंबा बंद उरतल्यो। हे फाटभुंयेर येरादारी खात्यान राष्ट्रीयकृत मार्गांचेर खाजगी बसींक प्रवाशाची पर्यायी व्यवस्था करपाक लायल्या। अत्यावश्यक सेवांचेर परिणाम जावचो न्हय म्हूण सरकारान एस्मा लागू केला। 11 कामगार संघटनांनी घोषित केल्ले 2 दिसांचे बंदाक लागून लोकांक हे 2 दीस बरीच अडचण जातली। बँको पुराय बंद नासतल्यो तरी मंगळाराच बँकेतले म्हत्वाचे व्यवहार करचे अशी सुचोवणी राष्ट्रीयकृत बँकांनी गिरायकांक केल्या। दुसरे वाटेन ह्या बंदाक तेको दिवचो असो उलो कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेकान कर्मचारी वर्गाक मारला। In celebrating a struggle, a glorious struggle by the working class, a total strike throughout the country for 2 days. या बंदाक कदंबाच्या कर्मचारी आणि हेर कामगार संघटनांनी तेको दिला। बंदान वांटो घेवपाविशीं बुधवारा परिस्थिती पळोवन निर्णय घेतले अशें खाजगी बसवाले म्हणटात। पेट्रोल पंपवाले म्हणटात आमी बंदान सामील जावचे ना, मात बंदाक तेको दिवपी लोक तांकां पंप बंद करपाक लावंक शकतात अशी भिरांत पंपवाले उक्तायतात। लोकांक प्रवासाक त्रास जावचे न्ही म्हूण पर्यायी उपाय म्हूण खाजगी बसी घेतल्यात आनी पुलीस बंदोबस्तूय आसतलो अशें येरादारी संचालक अरुण देसायान प्रुडंटाक सांगले। फ्रॉम पंजीम, मारगांव, म्हापसा, वास्को and so on. Rather from all our sub offices we have made arrangements. Standby buses with all Goa tourist permit have been contacted in order to tide over the situation in case KTC buses are off road. खुबशा स्कुलांच्यो स्वताच्यो बालरथ बसी आशिल्ल्यान स्कुलां उक्ती आसतली अशें शिक्षण संचालक DP द्विवेदी म्हणटा। बालरथ बसी सुरक्षीत येरादारी करपाक शकतल्यो हाची काळजी सरकार घेतले अशी आस्त तांणी उक्तायली। रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर। खणींचेर निंबून आशिल्ल्या खातीर रिणाच्या कळंतराची फेररचना करपाचेर अर्थ मंत्रालय आनी रिझर्व्ह बँकेकडेन उलोवपाचें उतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान दिलां। सोमारा खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांचें शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळें। दिल्लींतले बसकेचो नियाळ गोंय मायनिंग नागरीक मंचान मिडियाक मंगळारा दिलो।
मायनिंग डंपाची निर्गत करपाक मान्यताय दिवपाचीच मागणी मंचान केल्ली। डंपाचे निर्गतीक मान्यताय दिलीच जाल्यार कांय अटी घालच्यो पडटल्यो अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजनान उलोवन दाखयलां। केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवारांच्या फुडारपणाखाला गोय मायनिंग नागरिक मंचाचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्याक सोमारात दिल्ली मेळ्ळे। ट्रक मालक, बार्ज मालक आनी हेर वेवसायीक जे खणींचेर निंबून आसा तांचे खातीर रिणाच्या कळंतराची पुनर्बांधणी करपा संबंधी अर्थ मंत्रालयाक आनी RBIक निर्देश दिवपाची मागणी मंचान प्रधानमंत्र्याकडे केली। प्रधानमंत्र्यान ह्या विशयाचेर अर्थ मंत्रालय आनी RBIकडे चर्चा करपाची तयारी दाखयल्या अशें मंच म्हणटा। And we told the Prime Minister that the loans of these mining dependent people be restructured, the loans of these mining dependent people be waived off, and the interest be waived off till such time the mining gets resumed. Prime Minister assured you? Prime Minister has said that he will take consultation with the Finance Ministry and also with the RBI and take action on that on our demand. इतले मजगती ओरिसा आनी कर्नाटकाच्या केशी खातीर गोयच्या मायनिंग केशीचेर मंगळारा सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जावंक ना। शुक्रारा ह्या केशीची सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा। रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। लुझोफोनिया समितीचे कोफुसांवात काँग्रेस श्रीपाद नायकाच्या फाटल्यान रावल्या। मंगळारा मिडिया कडेन उलयतना अलेक्स रेजिनाल्ड आनी सुदीपान श्रीपाद भाऊक जाहीर तेंको दिलो। राष्ट्रकुल सर्तींतलो वादग्रस्त आनी आरोपी अधिकारी राजकुमार संचेतीचे लुझोफोनिया गेम समितीचेर केल्ले नेमणुकेची चवकशी करची म्हूण काँग्रेस मागता। अलेक्स म्हणटा श्रीपाद मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार परिस्थिती वेगळी आसपाची। तामणकार म्हणटा परिकार बहुजन समाजांत फूट घालता। श्रीपाद नायका सारकेलो स्वताच्या पार्टीचे पयचे लिडर आसा त्यांचो सुद्दां हांगासर आयज आवाज दामपाचो प्रयत्न जाता। ही खंय तरी एक निशेध करण्यासारखी गोष्ट आहा। चौकशी करची न्हू, चौकशी आमी मागली म्हणटो करचो म्हूण तरी आसतना आमी डिमांड करता की करची तेणी, आनी परत जाता जाल्यार श्रीपाद नायकाक सुद्दां हाडून बसोवचो येता, कारण तो प्रामाणीक मनीस आहा। दिसता न्हू, कित्याक आयज तरी समाजान तेचे एक रिलेशन बरो क्लीन इमेजीचो मनीस आहा, कसलेच चार्जीस ना। Why I believe even if he was the chief minister, it would have been a different situation altogether. Yeah, this would have, the confrontation level would have not been so great. Ek dakoita would have not been there. लोकायुक्त आनी लोकपालाच्या मुद्द्याचेर भाजपाक केंद्र आनी गोंयांत दोन तोणाचें राजकारण करता असो आरोपूय काँग्रेसीन केलो। आयज खंय तरी गोंय राज्यान सरकार जेन्ना पळय येता तेन्ना दात नासलेले लोकायुक्त बिल गोंय राज्याक हांगा लागू करपाचो प्रयत्न करता, आनी दुसऱ्या वाटेन दिल्लीक सक्षम अशें लोकपाल बिल हाडपाक केंद्राचेर दबाव हाडटा। सरकारान मायनिंग लिजाचें नूतनीकरण करचे परस लिजांची पावणी काडची अशें काँग्रेस मागता। स्टॅम्प ड्युटी घेवपाचो पळय जो प्रयत्न आसा ही निव्वळ लोकांच्या दोळ्यान धूळफेक करपाचो प्रयत्न करता। मायनिंग लिजीस पळय जी आहा गोंय राज्यात ती सुद्दां फाल्यां जर सरकार रिन्युअल करता जाल्यार पयलीं सगळ्यान पयलीं ती ऑक्शन करपाची तेंच्यांनी थंयसर मागणी करची सुप्रीम कोर्टा कडेन। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।